फाल्यां 16 जानेवारी 2021 ह्या दिसा ओपिनियन पोल जिखल्यार आमकां ओपिनियन पोल जिखल्यार 54 इयर्स 54 वर्सां जातात. ह्या निमतान हांव तुमकां सगळ्यांक परबी दिता. तुमी गोंय सांबाळून दवरलें 54 इयर्स पयलीं आनी ताचे उपरांत गोंयांत कोंकणी राजभाशा जाली. उपरांत मागीर कोंकणी आमच्या संविधानाच्या 8व्या शेड्युलांत गेली. त्याच प्रमाण गोंय राज्य जालें 87. अशे तरेन आमी कितलेशेच जैतां मेळयलीं. पूण आयची परिस्थिती जर पळयत आज तर म्हाका अशें दिसता की गोंयकार जरी जिखले तरी मुखावयलो जो पळय हो आसा आमचो भविश्य काळ आसा, फ्युचर आसा, तो हे ना, प्रज्वलीत ना, तो ब्रायट ना. कारण आतां गोंयांत मोठ्या संख्येन भायले लोक येतात आनी गोंयकार आज कितले सगळे 15 लाख म्हणटात आनी 16 लाख म्हणटात. 16 लाखांतले 5 लाख हे गोंया भायले आसात. म्हणटकच जवळ जवळ कितले 5 लाख म्हणल्यार 30-32% लोक गोंया भायले आसात. ह्या 30-35 लोक जे पळय गोंया भायले गोंयांत आसात कळ्ळें, ते आनी 50 वर्सांनी 80% 80% जातले. आमी जर सारकी काळजी आनी खबरदारी घेना जाल्यार. म्हणून आतां पासूनच आमी काळजी घेवपाक जाय, खबरदारी घेवपाक जाय. गोंयकार हो गोंयांत अल्पसंख्य म्हळ्यार मायनॉरिटीक वचचो ना. हाचे खातीर आमी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार राजभाशा जो कायदो आसा तो चालीक लागोवपाक जाय. तो चालीक लागू ना, तो कागदार उरलो. ताचे नंतर गोंयांत कोंकणी माध्यम मिनिमम 4थी मेरेन जावपाक जाय. मुखार कंपल्सरी आसपाक जाय कोंकणी विशय वचून. मराठी विशय सुद्दां एक 3-4 वर्सां कंपल्सरी करपाक कांयच हरकत ना. अशे तरेन जर आमी जर हें घेतलें कळ्ळें, डिसिजन्स घेतली, उपाय घेतले तर गोंयकार गोंयांत सदांच हो बहुसंख्य उरतलो. आतां जे पळय कोण पळय आसात गोंयांत, गोंया भायले लोक, तांकां आमी भायर धांवडावन वचपाक भायर धांवडावपाक शकनात. इट इज इम्पॉसिबल. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार तांकां भायर धांवडावचेंय न्हय. कळ्ळें, तांणी गोंयच्या खातीर खूब वावर केल्लो आसा. तांकां कोंकणी भाशेक करप आमी तांच्या भुरग्यांक तरी. तर आनी अशे तरेन जर आमी ते उपाय घेतले तर गोंय हें कोंकणी भाशीक गोंयकारांच्या हातांत उरतलें. गोंय गोंयकारांच्या हातांत उरतलें, पूण गोंयकारांच्या हातांत उरतलें अशें म्हणपाक जायना. कोंकणी भाशेक गोंयकारांच्या हातांत गोंय उरपाक जाय आनी तें उरपाक शकता अशें म्हाका दिसता.